देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक. हांव विदिशा आल्वा दुबय पांगला. ही कविता संकल्प प्रारंभ केला बाब जोशी सिद्धकाट्टे हाका देव बरें करूंक म्हणटा. आनी ह्या कविता संकलेक म्हाका गांच मेळोवंक अवकाश करून दिल्ले बाय एडन डेसा रियाद पांगला हाका देव बरें करूंक म्हणटा. म्हजे मुखार ही कविता संकल्प मुंदरसून व्हरूंक हांव आमची मोगाची बेन्नी टीचर दुबय, मेलिशा मोंतेरो मँगलोर आनी जॉयल सूरज पिंटो दुबय हांकां उलो दिता. हांव तुमच्या मुखार दवरची कविता जावन आसा आवयपणां. बरयणार सुरेश सल्डाना अबुधाबी सकलेशपुरा. आवयपणां. 9 महिने उदारांत वोवून 1000 दुखी सोसून ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयल्या माय तुका म्हजो नमन. रडतना पानो दिवून पडतना हात धरून न्हिदतना पासलेन घेवन शिकतना बूक धरिल्ल्या माय तुका म्हजो नमन. पिडेंत आसतना न्हीद कळून बुक्यान आसतना तोंडाक लावून जतन म्हजी घेतलेल्या माय तुका म्हजो नमन. घरांतली पयली शिक्षकी जावन दोल्यांक दिसचे देवाचे प्रतिरूप जावन दीस रात म्हूण लेखीन आसतना आमची जतन घेतलेल्या माय तुका करोडो नमन. लाख बूक म्हाका पावचिनांत माय तुजे विशीं बरोवंक. करोडो उतरां म्हाका पावचिनांत माय गूण तुजे वर्णूंक. राखत आसा हर एक घडी येवन तुका वेडो घालूंक. आशेता कालीज म्हजे सदांनी तुस्केर तुज्या न्हिदूंक. माय संवसारान ना तुज्या की मोलादीक वस्त. तूं जावन आसाय आमची मोगाची अस्त. तुज्या कर्या साक्रिपिसान आज आमकां जिवंक फावो केल्ल्या तुका म्हजो सलाम. देव बरें कर.